गोंयांत रस्त्यांची स्थिती सामकी बाबत जाल्या वचत थंय फोंडकुलां दिश्टी पडटात। आम आदमी पार्टीन रस्त्याच्या अवतिकाक लागून गोंयभर बीजेपीचे बुराक ही सयांची मोहीम राबयल्ली। ह्या मोहिमेक 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो। ह्या मोहिमे खाला आपाच्या फुडाऱ्यांनी गोंयभर भोंवून रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां संदर्भात लोकांची मतां जाणून घेतली। आम आदमी पार्टीच्या ह्या मोहिमेक 1 लाखाच्या वयर लोकांनी प्रतिसाद दिलो। बीजेपीचे बुराक मोहिमे वेळार लोकांची मतां आशिल्ली पत्रां घेवन आपाचे फुडारी सोमारा मंत्रालयात गेल्ले, पूण पुलिसांनी तांकां विधानसभेच्या गेटी भायरूच आडयले। उपरांत 20 जाणांकूच भितर धाडले। तशेंच मंत्रालयात वचपाक 5 जाणांक परवानगी दिली, पूण आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना। ताका लागून 10 जाणांक वचपाक परवानगी दिली, तरी आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना। सगळ्यांकूच भितर सरचें म्हणून ते मंत्रालयाच्या भायर ठाण मांडून बसले। कांय वेळा उपरांत तांकां सगळ्यांक मंत्रालयात वचपाची परवानगी दिली, तेन्ना तांणी हाडिल्ली 1 लाख पत्रां मुख्यमंत्र्यांक दिली। भाजप सरकाराक सत्तेंतल्यान भायर दवरपा खातीर विरोधकांनी एकठांय येवचे कशें लोकांक दिसले जाल्यार एक जावपाकूच जाय म्हूण काँग्रेस प्रदेशा अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता। तशेंच गोवा फॉरवर्ड आमच्या वांगडा युतीत आसा, आरजी वांगडा आमी कांय प्रमाणात सहमत आसा। तेन्ना फुडाराक भाजपा आड युतीची गरज पडली जाल्यार आमी युती करतलेच अशें अमिताचें म्हणणें। गोंयच्या विशयांचेर सगळे विरोधक एकठांय आयल्यात। जागे हातसपाचे प्रकार आसूं वा गुंडागर्दी आड सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवन आवाज काडिल्लो सगळ्यांनी पळयला। तशेंच 2 ऑक्टोबराक युती करया म्हणून सांगपी आम आदमी पार्टीचो सूर आतां कित्याक बदलला काय म्हणूनय पाटकरान प्रश्न विचारलो। आम आदमी पार्टी गोंयच्या जनतेक पिशांत काडपाक सोदता अशें पाटकराचें म्हणणें। बाणावलेचे आपाचे फुडारी पॉल लोबो आनी सॅटर्निनो हाणें आपल्या समर्थकां सयत आप पक्षाचो राजिनामो दिला। फाटले कांय वर्सांत बाणावले मतदारसंघात कांयच उदरगत जावंक ना खंय। आमदार वेन्झी विएगस आपल्या कामात सदांच व्यस्त आसतात अशें तांचें म्हणणें। ताका ताच्या समर्थकांचे फोन घेवपाक लेगीत वेळ नासता असो आरोप करीत तांच्यांनी पक्षाचो राजिनामो दिलेलो आसा। पॉल लोबो आनी सॅटर्निनो हाणें बाणावलीचे आपाचे फुडारी जे आसात तांच्यांनी आपल्या समर्थकां सयत तांकां घेवन आप पक्षाचो राजिनामो दिल्लो। फाटले 5 वर्सांत बाणावले खंय कांयच उदरगत जावंक ना अशें तांचें म्हणणें। तशेंच वेन्झी विएगस आपल्या कामात सदचे व्यस्त आसतात, तांचे फोन लेगीत उबारपाक तांकां टायम नासता अशी तिडक उक्तायत तांच्यांनी आप पक्षाचो राजिनामो दिलो। आप आनी काँग्रेसी मदीं परतून फिसकटला। आपाचो राष्ट्रीय फुडारी अरविंद केजरीवालान मयां उलयतना भाजप आनी काँग्रेस एकाच माळेचे मणी म्हणून आरोप केल्लो। ताका जाप दितना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केजरीवालाक डिबेटीचें आव्हान दिलेलें। केजरीवाल मयां कितें उलयल्लो, काँग्रेस आपा मदीं नेमकें कितें चल्लां, तर भाजप आनी काँग्रेस एकाच माळेचे मणी अशें आपान आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेली अरविंद केजरीवालान मयां हांगासर आरोप केल्ले। हे जरी 2 विरोधी पक्ष असले तरी लेगीत हातान घालून काम करतात म्हणून केजरीवालान मयां उलोवन दाखयल्ले। मयां वचून तुमी खण पिडेस्त लोकांच्या समस्याचेर आवाज काडिल्लो जाल्यार समजूं येतालें, पूण तुमी प्रमुख विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीकूच टार्गेट केला अशें अमित पाटकराचें म्हणणें। तशेंच पिळगांव आनी सारमानस वाठारांतल्या लोकांच्यो जमनी हातासपाचे प्रकार सुरू आसात। तुमच्यान ह्याय मुद्द्याचेर उलोव जाताले, पूण सगळें सोडून तुमकां टार्गेट करपाक विरोधी पक्षच सापडलो काय कितें अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ताका विचारलें। तांबडी कुर्डी वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत 27 भुरगीं शिक्षण घेतात, मात ह्या शाळेत शिकपी विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकांक शाळा शेजारी रावपाक एक बायल त्रास दिता म्हणून पालक तशेंच थळावे लोक सांगपाक लागल्या। शाळेच्या विकास कामात ही बायल विरोध करता अशें पालकांचें म्हणणें आसा। विद्यार्थ्यां खातीर गरजेचें आशिल्लें टॉयलेट बांदपाक ह्या बायलेन विरोध केल्ल्यान टॉयलेट शाळेच्या वर्गात बांदल्या। शिक्षण खात्यान 630 चौखण मीटर जागा शाळे खातीर दिल्ली, मात ही बायल विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकांक त्रास दिवन दर एक विकास काम जे आसता ताका विरोध करीत आसा अशें पालकांचें म्हणणें। ह्या बायले आड फोंड्या पुलिशेंत कागाळ केल्या, देखून शाळेच्या भायर स्वखर्चान टॉयलेट बांदतले, तशेंच एक दीस शाळा बंद दवरून रस्त्यार येतले आनी ह्या बायलेक गांवांतल्यान धांपोवपा खातीर बेगीनूच निर्णय घेतले अशें तांचें म्हणणें आसा।
शिरगांव आणि लयराईचे देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले हे विशीं काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें केल्ले हे विधान चुकीचे। हे विधान लयराय देवस्थानाचो अध्यक्ष दीनानाथ गांवकर हाणें खर निशेध केला। देवी लयराय लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आसा, ते कोणूच विकपाक वा विकते घेवपाक शकना। देवळा विशीं राजकीय विधानां करप टाळची असो सल्लो देवस्थानाच्या अध्यक्षान दिलेलो आसा। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें शिरगांव आनी लयराईचे देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले अशे तरेचे विधान केल्ले त्या विधानाचो सध्या निशेध जायत आसा। ह्या विधानाचो लयराय देवस्थानाचो अध्यक्ष दीनानाथ गांवकरान खर निशेध केलेलो आसा। प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्ले विधान साप्प चुकीचे अशें ताचें म्हणणें। देवी लयराय देवी जी आसा ती लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आसा, ते कोणूच विकपाक शकना अशें तांचें म्हणणें। इंग्रजांनी देशाचेर सुमार 150 वर्सां राज्य केले। पोर्तुगीजांनी गोंयचेर 450 वर्सां राज्य केले। तरी लेगीत आमच्या जाणट्यांनी गोंयचे दायज संस्कृती तिगोवन दवरिल्ली आसा आनी आमकां ती वेगवेगळ्या गितां होवयो धालांच्या मांडार दिश्टी पडटा। देखून त्या आमच्या जाणट्यांक हॅट्स ऑफ अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एका सुवाळ्या वेळार म्हटलें। तशेंच फुडल्या पिळगे मेरेन हे पावपा खातीर सगळीं लोकगितां होवयो बरोवन रिकॉर्ड करून दवरपाचें काम सुरू केलां। आतांची पिळगी आमची संस्कृती सांबाळपाक सक्षम आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। सत्तरी भुईपाल वाठारांत रातचो फायदो घेवन एका अनोळख्या मनशान एका 12 वर्सां पिरायेच्या चल्याचें अपहरण केलें। अपहरण केलें म्हणजे अपहरण करपाचो यत्न केलो, पूण त्या भुरग्यान दाखयल्ल्या हुशारीक लागून अपहरणाचो डाव फसलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो भुरगो आपल्या घरा लागसर रावपी आपल्या फामिलींतल्या एका मनशाक घरांत सोडून 9 वरांचेर घरा परतून येतालो। इतल्यान ताच्या सामकार धवी रंगाची ओमनी कार येवन उबी रावली। गाडयेंत आशिल्ल्या एका मनशान ताका गाडयेच्या भितर ओडपाचो यत्न केलो, पूण त्या भुरग्यान आपली हुशारी दाखोवन त्या मनशाच्या हातीक घास मारलो आनी मोठ्यान बोवाळ करपाक लागलो। ताचो बोवाळ आयकून लागसरचे लोक धांवन आयले। लोकांक पळोवन अपहरण करपी घडणूक थळावयल्यान फुज्जो काडून धांवले। साक्षीदारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेंत 2 जाण आशिल्ले। उपरांत वाळपय पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद जाल्या। भुरग्याच्या हातीक अपहरण करप्याच्यो नोक्यो लागिल्ल्यान ताची वैजकी तपासणी चालू आसा। देशात कशा तरेन वोट चोरी जाता हे लोकां मुखार हाडून दवरिल्लेच आसा। राजधानी पणजेंतल्या राज्य वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयांत वचून लेगीत आमी खोट्या मतदारांची नांवां तपासली तेन्ना वेळी मतदारसंघात बनावट मतदार आशिल्ल्याचे दिसून आयले। ह्या प्रकारा उपरांत आमी वेंचणूक आयोगा कडेन कांय मागण्यो केल्यात। ह्या मागण्यांची पूर्तता वेंचणूक आयोगान करची अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे सांगता। मोले हायस्कुलाच्या लागसर आशिल्ले स्पीड ब्रेकर कांय कामाक लागून काडून उडयल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। ह्या रस्त्या वयल्यान वेगान गाडयो यो वच करतात, देखून रस्तो हुपतना खंयच्याय विद्यार्थ्याचो अपघात जालो जाल्यार हाका जापसालदार कोण काय म्हणून प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला। ताका लागून संबंदीत अधिकाऱ्यान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या।
ओडिसा कटक हांगासरच्या दर्गाह बाजार वाठारात दुर्गा मुर्ती विसर्जन करता आसतना उपराशिल्ले हिंसक वातावरणा उपरांत पुलीस आनी कांय लोकां मदीं झगडी जाली। ताचे उपरांत कटक शाराच्या संवेदनशील वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पुलीस तैनात केलेले आसा। ह्या घडणुकेंत 8 पुलिसां सयत पट्ट 25 जाण जखमी जाले। ताका लागून सध्या ओडिसा कटक हांगासर इंटरनेट सेवा बंद केलेली आसा। तशेंच 36 वरांचो कर्फ्यू लेगीत थंय लागू केलेलो आसा। कटकाच्या दर्गाह बाजार वाठारात दुर्गा मुर्ती विसर्जन करता आसतना उपराशिल्ले हे हिंसक वातावरणात उपरांत पुलीस थंय कडक बंदोबस्तांत आशिल्ले, मात कांय लोकां मदीं झगडी जाल्ल्यान कांय लोक जखमी जाले। जखमी जाल्ल्यांचो आंकडो 25 आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें शेनवारा 62,000 कोटी परस चड मोलाच्या तरणाट्यांक केंद्रीत उपक्रमाचें अनावरण केलेलें आसा। बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आनी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाणें व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ह्या माध्यमांतल्यान ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो। पूण मुख्यमंत्री नितीश कुमाराच्या ह्या असामान्य वागणुकेंतल्यान सगळ्यांचें लक्ष ह्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वेधून घेतले। तो बरोच वेळ हात जोडून बशिल्लो खंय। सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ सध्या बरोच व्हायरल जावपाक लागला। आतां ह्या व्हिडिओचेर मुद्दो घेवन तेजस्वी यादवान मुख्यमंत्री नितीश कुमाराक लक्ष करून ताचे मानसीक भलायकेचेर प्रश्नचिन्ह उपराशीत केलेलो आसा। विरोधी पक्षाचे फुडारी आनी आदले उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हाणें दिल्लीत जाल्ल्या ह्या व्हर्च्युअल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा बद्दल आपले एक्स हँडलाचेर पोस्ट शेअर केला। भाजप आणि शिवसेना सरकारान औरंगाबादचें नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि अहमदनगराचें नाव अहिल्यानगर अशें बदलप हें फकत शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांक मानपी जे लोक आसा तेच करपाक शकता अशें उलोवप केलें। एकनाथ शिंदे जेन्ना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि देवेंद्र फडणवीस जेन्ना उपमुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर औरंगाबादचे नाव जे आसा ते छत्रपती संभाजी नगर आणि अहमदनगराचे नाव जे आसा ते अहिल्यानगर करप हे फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांकूच मानपी मनशांक करप शक्य आशिल्ल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उलोवप केले। तशेंच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांक बुट्टे खातीर जे लुकसाण जाल्लेलें आसा त्या लुकसाण जाल्लेल्यांक मदत मेळटली अशें आश्वासन दिलेलें आसा। महाराष्ट्र सरकाराच्या त्रिमुर्तींतलो खंयचोच मनीस वेवसायीक नासलो तरी ते कमी ना अशें तिणें आपल्या संबोधना वेळार उलोवप केलें। तर हे त्रिमुर्ती कोण? त्रिमुर्ती म्हणजे तेंच्यांनी जेंकां संबोधले ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्याच बरोबर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांच्यांनी तांकां त्रिमुर्ती अशें संबोधीत केले। शेतकऱ्यांक जे लुकसाण जाल्लेलें आसा ताची लुकसाण भरपाय दितले अशें तांच्यांनी म्हटलें। त्याच बरोबर इंद्र देवताचो लेगीत तांच्यांनी हांगासर उल्लेख केलो। इंद्र देवताच्या प्रकोपाक लागून महाराष्ट्रात बुट्टी आयिल्ल्याचें ताणें म्हटलें आणि ह्या प्रकोपा खातीर जे शेतकऱ्यांक लुकसाण जालें ते शेतकऱ्यांची लुकसाण भरपाय ते करून दितले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान उलोवप केलें। राजस्थानचो आदलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचो फुडारी अशोक गेहलोत सावय मानसिंग हॉस्पिटलांत तांच्यांनी भेट दिली, थंयचो दौरो तांच्यांनी केलो। थंय सध्या 6 जाण दुयेंतींक मरण आयलां। तांची भेट घेतली, तांची वासपूस तेणी गेहलोतान थंय हॉस्पिटलांत वचून केली। तशेंच थंयच्या परिस्थितीचो आढावो लेगीत घेतलो, थंयच्या लोकां कडेन भासाभास केली। राजस्थानाचो आदलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचो फुडारी अशोक गेहलोत हाणें सावय मानसिंग हॉस्पिटलांत भेट दिवन थंयच्या दुयेंतींक जेंकां मरण आयलां तांची वासपूस केली आणि लोकां कडेन भासाभास करून ह्या सगळ्या घटनेचो आढावो घेतलो।
ट्रंपाच्या तणावग्रस्त टॅरिफाचेर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें रेड लायन ओडिल्ल्याचें म्हटिल्लें आसा। तांच्यांनी म्हटलां की ह्या रेड लायनीचो सम्मान जावपाक जाय। खंयचोय समझोता करपा खातीर कांय गजालींचेर भासाभास करप गरजेची आसता। खंय आपल्याक दिसता आमची बाजू जी आसा ती आमी स्पश्ट मांडिल्ली आसा अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकरान म्हटलें। सध्या ट्रंपान जे वादग्रस्त टॅरिफ वाडयल्ले आसा ताचेर उलयता आसतना तांच्यांनी रेड लायन जी ओडिल्ली आसा ह्या टॅरिफाचेर ताचेर उलोवप करता आसतना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें म्हटलें आमच्या ह्या रेड लायनीचो सम्मान जावपूय गरजेचें आसा अशें तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केलें। लखनौ हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी लोकांची भेट घेतली। जनता दर्शनात तांच्यांनी ही भेट घेतिल्ली आसा। जनता दर्शनात वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जे लोक आपली समस्या घेवन तांच्या कडेन आयिल्ले तांची समस्या तांच्यांनी आयकून घेतली आनी ज्यो कितें समस्या थंयच्या थंय सुटाव्यो करपाक शकतात तांचे ताणें थंय प्रश्न सुटावे केले। लखनौ हांगासर जे लोक जनता दर्शनात आयिल्ले तांची जी कितें मागणी किंवा तेंची जी कितें व्यथा आशिल्ली ती उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी आयकून घेतल्यो आनी ज्यो कितें समस्या थंयच्या थंय सुटाव्यो करपाक शकता तांचे थंय निवारण केलें। मारवाड महोत्सव 2025 वेळार जोधपुरात हेरिटेज वॉक घडोवन हाडिल्लो। ह्या महोत्सवात राजस्थानाची लोकपरंपरा, संगीत, नाच आनी जे वीर आसा तांच्यो कथा हांगासर ह्या उत्सवात ह्या कार्यक्रमात दर्शायिल्ल्यो। राजस्थानी लोक कलेची एक वेगळीच झलक ह्या उत्सवात पळोवपाक मेळ्ळी। मारवाड महोत्सव 2025 वेळार जोधपुरात हो हेरिटेज वॉक घडोवन हाडिल्लो। हांगासर राजस्थानाची जी लोकसंस्कृती आसा, लोकपरंपरा, त्याच बरोबर संगीत, नाच आनी तांची जे वीर आसा तांच्यो कथा दर्शोवपी हो सुवाळो आशिल्लो। राजस्थानी लोक भोव प्रमाणांत व्हडा संख्येन हांगासर एकठांय जाले आनी ह्या मारवाड महोत्सवात वांटेकार जाले। हातूंत राजस्थानची कला संस्कृती व्हडा प्रमाणांत तांच्यांनी दर्शायली। आश्विन म्हयन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पुनवेक चंद्राची जी पुनव आसता त्या दिसा शरद पौर्णिमा म्हणून हो उत्सव मनयलो वता। ह्या संबंधी अयोध्येच्या शरद पौर्णिमा निमतान भक्तांनी शरयू न्हंयेत पवित्र स्नान केले। ह्या भक्तांनी गंगा मातेची प्रार्थना करून समृद्धीची प्रार्थना केली। आश्विन म्हयन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पुनवेक शरद पौर्णिमा हो उत्सव मनयतात। ह्या संदर्भात अयोध्येच्या शरद पौर्णिमा निमतान भक्तांनी शरयू न्हंयेत वचून पवित्र स्नान केले, गंगा आरती लेगीत केली आनी प्रार्थना करून समृद्धी तशेंच पुजा आरती करून तांच्यांनी बऱ्या भलायकेची समृद्धीची मागणी केली। जम्मू काश्मीरातल्या दोडा जिल्ह्यात व्हडा प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून खबरदारीचो उपाय म्हणून सगळ्यो शाळा सध्या बंद दवरिल्ल्यो आसा। जम्मूच्या शिक्षण संचालनालयान विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय मतींत दवरून हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। हाच्या आदी बिकट हवामानाक लागून शाळा बंद करच्यो पडिल्ल्यो। आता सुरक्षेचे ऑडिट केल्या उपरांतूच त्यो शाळा ज्यो आसा त्यो सुरू जातल्यो। जम्मूत सध्या व्हडा प्रमाणात पावसान हाजेरी लायिल्ल्या कारणात जम्मू काश्मीरातल्यो शाळा सध्या बंद दवरिल्ल्यो आसा। एक खबरदारीचो उपाय म्हणून सगळ्यो शाळा बंद केल्ल्यो आसा। जम्मूच्या शिक्षण संचालनालयाच्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय मतींत दवरून हो निर्णय प्रशासनान घेतिल्लो आसा। हाच्या आदी बिकट हवामानाक लागून शाळा बंद करच्यो पडटाल्यो आनी सुरक्षेचे ऑडिट केल्या उपरांतूच ह्यो आतां शाळा जम्मूत सुरू जातल्यो, कारण की व्हडा प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून जम्मू काश्मीरातल्या ह्यो ज्यो शाळा आसा त्यो सध्या
बंद दवरिल्ल्यो आसा तांच्या सुरक्षितते खातीर। अमृतसर सयत पंजाबांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडलो। व्हड पावसाक लागून तापमान लेगीत देंविल्लें आसा। तशेंच जायत्या वाठारांनी उदक भरून आयिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक अडचणी निर्माण जाल्ल्यो आसा। रस्त्यार लेगीत बऱ्या प्रमाणात उदक भरिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ येवपाक लागिल्ली आसा। उत्तर भारताच्या कांय राज्यांनी सध्या जोरदार पाऊस सध्या पडटनाचें चित्र दिश्टी पडटा। पंजाबांतल्या अमृतसर हांगासर पावसान व्हड प्रमाणात हाजिरी लायिल्ल्यान तापमानात बरीच घसरण दिसून आयल्या। कांय वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान येरादारी करप्यांक अडचणी निर्माण जाल्या। कांय ठिकाणी रस्त्यांचेर उदक भरल्या जाल्यार पावसाळ्या वरवीं स्थिती सध्या पंजाबांतल्या अमृतसर हांगासर दिश्टी पडटा। बिहारांत लेगीत सतत पडपी पावसाक लागून सध्या व्हड प्रमाणात कांय ठिकाणांचेर उदक सांचून राविल्लें आसा। बिहारांतल्या शिवहरांत सतत पडपी पावसाक लागून सामान्य जिणेंत आडमेळी निर्माण जाल्ल्यो आसा। शिवहरांतल्या बगमती न्हंयची ही उदकाची पातळी धोक्याच्या निशाणेच्या वयर व्हांवपाक लागला। ताका लागून तरियाणी, पिपराही, पुनर्हिहा ब्लॉक ह्या सारकिल्ल्या वाठारांनी हुंवार येवन लोकां मदीं भंय निर्माण लेगीत जाल्लो आसा। हुंवाराच्या धोक्यात जिल्लो प्रशासन आनी हवामान खात्यान व्हड पावसा खातीर सध्या सल्लो जारी करून लोकांक खबरदारी घेवपाची आदेश दिलेले आसा। वास्को नव्या होलसेल नुस्त्या मार्केटाच्या ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकात उक्तावण जातले अशी माहिती वास्कोचे आमदार आणि एसजीपीडीचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दिली। एसओपी निविदा जारी केल्या तशेंच नितळसाणे विशींची निविदा जारी करतले अशें आमदार दाजी साळकारान सांगला। वास्को नव्या होलसेल नुस्त्या मार्केटाच्या ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकात उक्तावण जातले अशी माहिती वास्कोचे आमदार आणि एसजीपीडीचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दिल्या। एसओपी निविदा जारी केल्या आणि तशेंच नितळसाणे विशींची निविदा जारी करतले अशें आमदार दाजी साळकारान सांगला। फाटले कांय दिसांसावन दिवचल म्हालांतल्या कृष्णानगर तशेंच गोविंदनगर वाठारांत बिबट्याचो वावर पडला। रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवताना कांय जाणांच्या नजरेक लेगीत पडला। बिबट्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या पाळीव सुण्यांक लेगीत खाल्ल्यात अशी माहिती सध्या थळाव्यांनी दिलेली आसा। ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। ह्या बिबट्याची भिरांत सध्या दिवचल म्हालांतल्या कृष्णानगर तशेंच गोविंदनगर ह्या वाठारांतल्या थळाव्यांक उप्राशिल्ली आसा। रातच्या वेळार हांगासर बिबटो येता। ह्या बिबट्यान कांय सुण्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे लोक सांगतात। तशेंच एका सुण्याक लेगीत ह्या बिबट्यान खाल्ल्याचे ह्या लोकांनी सांगिल्लें आसा। बिबट्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या पाळीव सुण्याक खाल्ला अशी माहिती लोकांनी दिल्या। ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचे अशी मागणी दिवचलच्या थळाव्यांनी केलेली आसा। राजधानी पणजेंतल्या भौशीक येरादारी तशेंच येरादारी वेवस्थापनाचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा। प्रवाशांक व्हरपी कांय बशींची सामकी वायट स्थिती दिसून येता। ताका लागून प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात। इतलेंच न्हय जाल्यार बस स्टँडाचेर कोयराचे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा। तशेंच नो पार्किंगेंत लेगीत गाडयो पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडटात। दुसरे वटेन पणजेंतल्या कांय इमारतींच्या भायर एसींतल्यान उदक फुटपाथीचेर पडटनाय दिश्टी पडटा। हाका लागून फुटपाथी वयल्यान चलून वचपी लोकांक त्रास जाता। ह्या प्रश्ना विशीं कांय चित्रां गोवा कॅन ह्या NGOन उक्ताडार हाडिल्ली आसा।